मार्केटात मेळपी सगळीच फळां अस्सल आसताच अशें ना. कांय फळां केमिकल घालतात. एफडीएन शुक्रारा सकाळी मार्केटात आयिल्ल्या सगळ्या आंब्यांची तपासणी केली. तातूंत वेंगुर्ल्यांतल्यान आयिल्ले आंबे केमिकल घातिल्ले मेळ्ळे. आमी सकाळीं फूड एंड ड्रग्स ऑफिशियल्स हांगा पणजे मार्केटान जे आंबे येता ते केमिकली पिकयता ह्या दुबावान आमी पणजे मार्केटान सकाळीं 4 आयज चॅकींग केले. जे आंबे घेवन येता इन बल्क प्रत्येक वेहिकलांतल्यान आमी चॅक केले फॉर केमिकल रायपनींग. आनी तितूंतल्यान म्हाका एक वेंगुर्लेच्यान एक गाडी आयिल्ली कंटेनींग अबावट 400 kgs ऑफ मँगो. रवी शास्त्री म्हणून घेवन आयिल्लो. तेजे एक आमी प्रिलिमिनरी टेस्ट केली, ती आमकां पॉझिटीव मेळ्ळ्या. हे ताणें वेंगुर्ल्याच्यान हाडले आंबे. ते आंबे आतां आमी डिटेन केला आनी आमच्या लॅबान परत सॅम्पल्स काडून तेजे फायनल चॅकींग करता. आनी हे म्हाका जवळ जवळ 32 डझन देवगड आपूस हे एका ट्रकांतल्यान आयिल्ले ते आमी डिटेन केल्या आनी तेजे बी आमी सॅम्पल्स काडून हांगा आमी आतां चॅकींग करतले फॉर आर्टिफिशियल रायपनींग. आनी तशेंच आमी आयज सकाळीं आमकां आनी मार्केटान हे कुरकुरे मेळ्ळ्या, टर्मरीक पावडर आनी हे तंबाखूचे प्रोडक्ट्स हे जवळ जवळ 31,000 माल मेळ्ळा. तोय आमी डिटेन केल्लो आसा. हो अजून पर्यंत कोणीच क्लेम केल्लो ना. हेजे आमी सॅम्पल्स काडून एनालिसीस करतले आनी त्या प्रमाण आमी जे रिपोर्ट येता ते प्रमाण आमी फुडले कारवाई करतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.